Luisa Falero, Councillor Ward number 23. एक आम्ही कंप्लेन दिली 21 January to the Chief Election Commissioner, District Election Commissioner आणि दोन्ही आरो म्हळ्यार एक कुर्तोरी आरो आणि फातोर्डा. आता कंप्लेन अशी आहा की एक माझी वॉर्डान वॉर्ड नंबर 23 एक बिल्डिंग आसा आणि ते लोटस एनक्लेव म्हणून आणि ते बिल्डिंगान ए बिल्डिंग आणि बी बिल्डिंग म्हणून आसा. तितून जायते आमचे जे वोटर्स आसात ते रावतात. सेम बिल्डिंगान BG1 तितून रावता एक आत्माराम पवार म्हणून जे हितून रावता आमचे BLO त्यांचे ते फ्लॅट आसा ते तितून ती रावतात. आणि हे लोटस एनक्लेव पार्ट नंबर 43 कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा, सेक्शन नंबर 2. आता ते कुर्तोरी पडटा तो पार्ट फूल, पूण एक 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 फॅमिली जी सोनम पवार म्हणून BLO आसा तेच फॅमिलीक 4 त्यांची वोटींग आसा. तेच फॅमिलीक ती फूल बिल्डिंग दो ती कुर्तोरी पडटा, पूण ती एकूच फॅमिली फातोर्डा घाल्ली आहा पार्ट नंबर 27, सिरियल नंबर 14, 15, 16 आणि 24. आता आमकां कळपाक जाय की हें चल्लां कितें BJP सरकाराचें. BJP सरकार आपल्या जाय ते भाशेन करता. आख्खी फूल बिल्डिंग तेंची 2 बिल्डिंग आसा, बिल्डिंग A आणि B, आख्खी फूल पडटा कुर्तोरी आणि एकूच फॅमिली जी तेंच्यांनी घातल्या फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि ती पर्पजली घातल्या की तेका BLO करपाक जाय म्हणून. सो आमकां हेजेर डावट आसा. BJP तर आपले मनमानीन करताच, आपल्या जाय ते भाशेन करता, पण आमकां डावट आसा की हे BLO तेंच्यांनी आपल्या फायद्या लागून ते फातोर्डा पार्टान घातलो आसा, पार्ट नंबर 27. ते तेंची क्लोज BJP सरकारा तेंचे. सो तेक जाय ते भाशेन वोटींग घालपाक, तेक जाय ते भाशेन नांव इन्क्लूड करपाक आनी आपले सादळून घेवपाक जाय म्हण तेका फातोर्डा हितून घातलो आसा. सो हेजेर इन्क्वायरी जाली जाय आनी जे कितले तेणे आतां एज अ BLO जे तेणे हे न्यू इलेक्शन हेका लागून कितें काम केल्लें आहा तेजेर आमकां डावट आसा. सो आमी मागताय चीफ इलेक्शन कमिशनराक, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिशनर, रिटर्निंग ऑफिसर तेंच्यांनी हेजेर सोद करची आनी ते BLO आहा तेका सस्पेंड करचे, एक न्यू BLO करचो आनी जें तेणें केल्लें आहा म्हळ्यार जें तेणें इन्क्लुजन केल्लें आहा तें परतून रिसर्वे करची.